आता म्हाका सांगा तुमचो मेन प्रश्न मिनाची नोकरी जावपा जाय म्हणटा तो मेन प्रश्न न्ही. मेन प्रश्न जो मेरेन हें अभयारण्य थंय आसा तो मेरेन तें मीन सुरू जावपाक शकचें ना. दुसरे कडेन खंय सुरू जाल्यार जायत. मागीर हें अभयारण्य ना करपाक मेळना. पयलीं तें राज्य सरकाराच्या हातांत आशिल्लें, आतां भारत सरकाराच्या हातांत गेलां. कारण तुमी अशें करात तशें करा, राज्य सरकार म्हणटा ना आमी करचें ना म्हणून, आमच्या लोकांक त्रास जाता. भारत सरकारान हातांत घेतलां. दुसरी गजाल, आमचे MLA कितें करतात? 1999 राष्ट्रपती राजवटींनी हे 2 अभयारण्यां घोशीत केलीं. तातूंत मागीर आतां 13 वर्सां जालीं, 13-14 वर्सां जालीं. आमच्या MLAंनी असेंब्लींत हाजेर भासाभास कित्याक केली ना? हाजेर ठराव कित्याक पास केलो ना? हाजेर कायदो कित्याक केलो ना? आनी भारत सरकाराक कित्याक धाडलो ना? कांयच करूं ना. सगळे वगी. ही चूक. हें तुमी मागपाक जाय. हे प्रोग्रामाचो उद्देश म्हणटा तो हो. हें तुमी मागपाक जाय. हे अभयारण्य तुमी म्हणटा पळय न्ही, मनशांक त्रास जाले जाता, मनशां भुकी मेले जाता, जनावरां भुकी मरपा जायना. ही गजाल खरी न्ही. तांकांय सुखी रावनी, आमकांय सुखी रावनी म्हणून तुमी अभयारण्य पळय आसा न्ही तें कंट्रोल करात. एकदम 450 स्क्वेअर किलोमीटर. दुसरी गजाल ताची सांगता तुमकां हांव. कसलीं जनावरां? वाघ, शिंव, हत्ती असलीं. हांगा आसा ते ह्या अभयारण्यांत 2244 जनावरां आसात. 2244. ही कोणें मेजल्यां? गोंयच्या सरकारान 2002 मेजिल्लीं. आनीक 2244 भितर कसलीं जनावरां आसा? 1700 माकड आनी रानकोंबयो. आतां म्हाका सांगात, माकड आनी रानकोंबयो जर 1700 आसात, हांकां कोण मारपा वता रानकोंबयांक आनी माकडांक? पूण तांकां रक्षण दिवपा खातीर तुमची मिनां हांगा बंद पडटात. हातूंत खंयचो न्याय जालो? ह्या अन्याया विरुद्ध तुमी झगडपाक जाय. हांव समजुपाक शकतालो हत्ती आसले, शिंव आसले आनी आंतरराष्ट्रीय म्हत्वाची जनावरां आसलीं वगैरे वगैरे जाल्यार ओके. आनीक तांकांय जीव आसता. कोणाक? ते रानकोंबयांक आनी ते माकडांक. पूण माकडांक रानूच जाय अशें ना. माकड येवन तुजे घरा बसतात. म्हणटकर हें पळय आसा न्ही, हो अन्याय तुमी ह्या अन्याया विरुद्ध आवाज काडपाक जाय की बाबा हें कितें चल्लां काय म्हणून. असलीं जर जनावरां आमच्या रानांत आसात ताका तुमी अभयारण्य कित्याक जाय काय म्हणून. आनीक गजाल तुमकां सगळ्यांत म्हत्वाची लक्षांत दवरात. जर तुमी कोण उलयना, तुमी कोण विशय काडना हो म्हणून म्हाका काडचो पडला. बाकीचे राज्य भारतांत आसात. ते राज्यांनी अभयारण्यां आसात. भारतांत 400 वयर अभयारण्यां आसात. ती कितली आमची इतली व्हड आसात? तर पळयात महाराष्ट्रांत. महाराष्ट्राच्या वट्ट वाठाराची फक्त 5% अभयारण्याचो वाठार आसा. 5%. केरळ आमचे भशेन सगळे हिरवेगार राज्य. केरळांत कितले? केरळांत 6%. महाराष्ट्रांत कितले? महाराष्ट्रांत सांगले हांवें, केरळांत सांगले. कर्नाटकांत कितले? 3%. 3%. तामिळनाडू कितले? 2%. तर 2, 3, 5, 6 हे सगळे सह्याद्रीच्या पांयां खाला जी राज्यां आसा त्या राज्यांनी अभयारण्यां. आनी आमी कितले? 17%. अरे एक वटेन तुमी म्हणटा गोंय हें आसा हें भारतांतलें सगळ्यांत ल्हान राज्य म्हणून 3702 स्क्वेअर किलोमीटर, आनी दुसरे वटेन आमचे 17% तुमी अभयारण्यांत काडून घालता. ती केदी मुर्खपणा. हाका आबूज म्हणटाले आमी जाणटे जाल्यार थोडे पुर्तुगेज शब्द वापरतात. आबूज म्हणटा. तर हो आबूज तुमी ह्या आबुजा आड अजून पर्यंत व्हडल्यान कोणें बोवाळ घालूं ना. हो बोवाळ घालपा जाय. हें कितें चल्लां काय म्हणून. आरे तुमी आमकां इतले कित्याक सतायतात काय म्हणून. हो कोणेंच तुमी आवाज काडूं ना. मीन सुरू करा म्हणून. मीन कित्या खातीर त्रास जाता आनी फुडें कित्या खातीर त्रास जातले ती कारणां पळय आसा न्ही ती काडून उडोवपा जाय. आनी ती कारणां काडून उडोवपा खातीर तुमी झगडूपा जाय. हें सगळ्यांत मुख्य. बाकीचे कडेन 3-4 बरें तुमी हिमालयांत वचात. हिमालयांत सगळे कडेन झाडां आसपा जाय न्ही. हिमाचल प्रदेश 11% अभयारण्य. तेवटेन अरुणाचल प्रदेश चलात कितली? 13%. अरे
हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश जे हिमालयाची राज्य आसा तातून बसून कमी आसा आनी आमी 17% कित्याक? हो प्रश्न अजून कोणेच विचारूं ना. हो प्रश्न तुमी विचारात आनी तुमी विचारून हांवें सगळे MLAक हें बरोवन सगळें धाडलां, इमेलान धाडलां, तुमकां पावतलें सगळ्यांक. हाजेर आमी वेळोवेळ आवाज काडलो आसा. ट्रक ओनर्स असोसिएशन हो एक मुख्य मुद्दो आसा. मायनिंग बंद आसा ताचेरय आसा आनीक अभयारण्याची जी 1 किलोमिटराच्या अंतर्गत कमी करचे ही मागणी पयलींसान चालूच आसा. आनीक हांवें मुद्दाम म्हजी हें जेन्ना नोटिफिकेशन काडलें वायल्ड लायफ बोर्डाचें म्हजी थंय आस्पाव करून घेतलो चीफ मिनिस्टरा कडच्यान. एक मिटिंगेन गेलो आसतना थंय खुबशे तज्ञ लोक येतात. लांब केंसांचे, कांगां रिंग घाल्ले आनी वक्ल जाड लायिल्ले येदी येदी मोठी बुकां घेवन येतात आनी ते फक्त इंग्लिशीन भासाभास करतात. आनी जे वायल्ड लायफ बोर्डाचेर हांगचे सरपंच गेल्ले तांची जबानच बंद जाता. आनी पयर एक फावटी ताणें केलें की हांगा वाघ क्षेत्र वाघ आसपाचो दुबाव आसा, वाघाची पावलां मेळटात ठशे मेळटात म्हणून हो संपूर्ण परिसर ताणें वाघा खातीर राखून दवरया म्हणपाक लागले. त्या वेळार हांवें माननीय चीफ मिनिस्टराक सांगलें की तुमी वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हणून करनाकात, गोंय तांचे खातीर मुक्त करात हें स्पश्ट शब्दान सांगलें. आनी ह्युमन लायफ सँच्युरी करात. कर्नाटकांतलो खंयचोय जागो घेयात, एरोप्लेनान आमकां पाकिटां उडयात. आमी आदिवासी जाल्ल्या भशेन कमरा भोंवतणी पालो बांदून ती खातात. आमची परिस्थिती ह्या शब्दान हांवें सांगिल्लें आसा. चीफ मिनिस्टर आनी वायल्ड लायफ बोर्ड केलें ना अशें कांय ना. आमचें आंदोलन हें चालूच आसा. पूण तें आंदोलन पयलीं कितें जाता, ट्रक बंद आसा पयलीं पोटाक हें पडपाक जाय. आजून पर्यंत ताचे इल इफेक्ट्स आमकां कळ्ळे ना. कारण होय मुद्दो आसा तो सुप्रीम कोर्टान म्हणा की तांचे कडेनच आसा. तांणीच थारावपाक जाय. थोडे मागतात 10 किलोमिटर. आतां 10 किलोमिटर म्हणलें जर जायत आमकां चलपाकच मेळचें ना. तुमकां एखादे वेळ खबर आसपाना नेतरुल्ले गांवां भितर जे विचुंद्रे म्हणून गांव आसतलो, जो साळजिणी म्हणून गांव आसतलो, वेल्ले म्हणून गांव आसतलो, तुडो म्हणून गांव आसतलो, हो अभयारण्या भितर आसा. थंय कोणाक चवथीक फगडी लावपाक दिनात, थंय रातचे ते वचपाक दिनात. कारण थंयचो कोण तरी एकटो कोलो भितलो म्हणून. अस्वलांनी तांचेर अत्याचार केले. हांव विधानसभेन प्रत्येक विधानसभेन कमीत कमी अर्दवर 1 वर ह्या प्रश्नाचेर हांव उलयल्लो आसा. जेन्ना प्रश्न कितें आसा की MLA थंय उलयतात काय ना, आंदोलन करतात काय ना, तो प्रश्न न्हय. MLA सगळे प्रॉब्लेमाचेर उलयतात, विधानसभेत भासाभास जाता. प्रश्न असो की सगळे MLA मेळून पुढाकार घेवन हाजेर एक ठराव कित्याक पास करनात? गोंयच्या मिनाक लागून जे मिनाचेर काम करताले तांकां त्रास जाल्लो कोणाक जाय, कोणाक नाका न्हय. MLAकय नाका. MLAक तर मुख्यतान नाका कारण तांणी MLAक निवडून हाडला. पूण आंदोलन केलें म्हणून जायना. तुमी सगळे मुखार सरून तुमी ठराव कित्याक पास करना? हो ठराव गोंयच्या विधानसभेंतल्यान हांगा गेल्लो आसा. कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन असो गेल्लो आसा की गोंयची मिनाची सीमारेशा पळय आसा न्ही ती 1 किलोमिटरा भितर दवरची, ताच्या भायर व्हरची न्ही. ज्या जाग्यांनी ताका ठरावीक घालून दवरिल्ले एक्झिस्टींग मिनाच्यो मायनी आसात थंय तो अमकेपणे हो सरकारा मार्फत हो प्रस्ताव गेल्लो आसा. न्ही सरकारा मार्फत वचप वेगळी गजाल. असेंब्लीत ठराव पास जावप म्हजे म्हायती प्रमाणे असलो ठराव असेंब्लीत पास जावना. सरकारान धाडप ही वेगळी गजाल. सरकार खूब तांकां धाडटा, बरी बरी पत्रां धाडटा. पूण असेंब्लीत पास जावप पळय आसा न्ही ताका वेगळें म्हत्व आसा. घटनेन असेंब्लीक लोकसभा राज्यसभा हांकां वेगळे अधिकार दिल्ले आसा अशें. म्हणटकर हांव कितें म्हणटा, सगळें करून जालें न्ही, आतां हेंय करून पळयात, ताचे फाटल्यान लागात आनीक असेंब्लीत तें रेजोल्युशन पास करात, ठराव पास करात की बाबा हे गोंयांत जे 17% आसा तें चूक. ते सगळ्यांत ल्हान राज्य भारतांतले आनी असलीं जनावरां ही म्हणजे जी रानांतय रावपाक शकता, शहरांतय रावपाक शकता, खंयय रावपाक शकतात. म्हणटकर तुमी हो रेजोल्युशन पास करप. एक तर अभयारण्य हे जे राजवटींत आमच्या राष्ट्रपतीच्या राजवटींत तुमी केल्ले ती आनी एक चूक. चडशे राष्ट्रपतीच्या राजवटींनी असले म्हत्वाचे डिसिजन, म्हत्वाचे ठराव केन्नाच करनात. तो एक क्रिकेटींत तो सांजचो नायट वॉचमॅन म्हणून आसता पळय न्ही, आरे फाल्यां बरें खेळया, आतां तूं 1-2 ओव्हरी सांबाळ अशें म्हणून कोणाकय बॅटींग करपाक धाडटा. तशें प्रेसिडेंट रूल आसता 3, 4, 5, 6 म्हयने मॅक्झिमम, ताचे वयर नासता. आनी मागीर मुख्य पळय राज्य चलोवपाचें काम त्या लोकांनी निवडून आशिल्ल्या मनशाचें काम. तर तें सोडून
कोण अधिकारी कोण गव्हर्नर येता आनी डुप्प करून ती ऑर्डर पास करता 450 किलोमिटर हातून घालता अभयारण्यात घालता हाजेर तुमी हाजेर रेजोल्युशन पास करपा जाय हें केलां तें बरोबर न्ही आमी ते भारत सरकाराक सांगतात ते एक तर कमी कर नाल्यार काडून उडय दुसरी गजाल भारत सरकाराक सांगपा जाय की आमी सगळे ल्हान राज्य आनी सगळे ल्हान राज्यांत भारतांतले सेकंड लार्जेस्ट प्रोपोर्शनेट एरिया एक वो आसा सिक्कीम आसा थंय फक्त 30% तुमकां अभयारण्य आसा आनी ताजे फाटोफाट गोंय अरे खंय आयलें गोंय खंय आयलो हिमाचल प्रदेश आनी खंय आयलें केरळ कितें व्यापार हो म्हणटकर हाजेरूय रेजोल्युशन जावपा जाय म्हज्या म्हायती प्रमाणे जितली जावंक जाय सिरियसली तितली विधानसभेंत भाशणां जावना तितलो ठराव पास करूना कारण बाकीचे आनी खुबशे अर्जंट विशय येतात आनी त्या विशयांनी वेळ वता हो सगळ्यांत अर्जंट असो धरून हे सगळे MLA पळय आसात न्ही ह्या वाठारांतले स MLA विनाच्या वाठारांतले आसा अशें म्हाका पयर कोणें तरी सांगलें तर तांणी एक कडेन मेळून सरकाराक सांगपाचें रेजोल्युशन पास करया ओपोजिशन कितें म्हणटलें विरोधी पक्ष कितें म्हणटलो तांकां सदांच विरोध करपाची संवय तें तांचें काम हे विशयांत तुमी सांगपा जाय विरोध करनाकात म्हणून कारण लोकांचें पोट भरिल्लें तुमकांय जाय हे एका विशयांत तुमी राजकारण कुशीत दवरात आनी लोकां खातीर काम करात एकाच विशयांत बाकीचे मागीर तुमी राजकारण करात तुमी अशें करपाक जाय आतां पळय हांवें तुमकां अभयारण्याचो विशय सांगलो कित्याक तुमी कोणेंच तो काडलो ना आतां तुमी तुमच्या मनांतलें कितें आसा तें सांगात कारण टायम फास्ट वता हांव सिल्वेस्त्री नावाज उगयेंचें ट्रक ओनर आमी ट्रक येयल्ले की आमचे भुरगे बाळां जावं आमकां पोटा कितें कांय ना कितें चलया म्हूण आतां आमची जाणटीपण येयला आतां आमी दिसवाड्या लोकांक काजू शें वचोन कितें वचोन पोट भरपाचो हो आमगे आतां टायम येयला ताका लागून आमी सरकाराक मागताय बेगीन बेगीन ह्यो मायन ह्यो चालू करपाक आतां उलयले ते प्रमाणे बफर झोन म्हूण केला की आमी आसाय रानाक बफर झोनाक आसाय आनी तोच सरकार बफर झोन करता तितूंक मायन आसा जाल्यार त्या जनावरांनी आमकां आयल्यार सरकार हॅप्पी अशें आमकां दिसता की सरकारात बफर झोन 2 किलोमिटर म्हणटा 1 किलोमिटर म्हणटा म्हळ्यार आमगे गांवां पावलो तरी कोणाकय आयजून जनावरांनी कोणाकय आयले ना पूण आतां सरकार आमकां खावपा लायतलो की मनशांक कोयच ना सरकाराक जनावरां म्हत्वा जालें ताका लागून आमी सरकारा कडेन मागताय हे गांवचे आमगे उगे भुरगे कामां आसले ते सगळ्यांक काडून उडयले सगळ्या देरांक ट्रकात भोंवन चयल्यार कळटा आनी तेणी येवन पळयचें की बफर झोन म्हणटाय तेणी सरकारान पळयचें सगळ्या देरान ट्रक आय ते लोना आसाय लोन म्हणटा काडले तेणे पगार करपाक जाय तेच इंट्रस्ट 30,000 इन्स्टॉलमेंट जाल्यार 12,000 इंट्रस्ट आसा तो इंट्रस्ट तरी आमगे तरी समजून घेवचो इन्स्टॉलमेंट ओके इंट्रस्ट तरी सरकारान समजून घेवचो आतां म्हणटा 8,000 एक ट्रकाक 12,000 2 ट्रकाक 12,000 गेले म्हूण एक इन्स्टॉलमेंट इंट्रस्ट बसून जायना ताका लागून सरकाराक लागीं मागताय तसो आमचो बाब आमदार जायतो झगडोता आमच्या असेंब्ली आमी बसून पळयताय पूण एकल्या हात पावना त्या कामां 5 आमदार ते एकट्यान जायन तुवें सांगले ते भाशेन हो प्रस्न तेणी विधानसभे मांडचो विधानसभा मांडले म्हणटरीर तो फिट जाता आनी तो मुखार पावता हे बरें आमी जाणाय हेच भाशेन तेणी करपा आमी तांकां मागताय सदांच आमचो आमदार झगडता की आपणाक ट्रक ओनरांनी मायन तूं आपण गांवांत निवडून येयला आसा ताका आश्वासन दिवपा आपल्या कडेन कांयच येना ताबडतोब मायनी चालू जावची म्हूण आनी आमी बी मागताय बेगीन मायनी चालू जावचे आनी आमचें पोट चालू करचें ना जाल्यार आमी कितें खातलीं भुरग्यांक कितें घातलीं आनी ह्या जाणटेपणार आमकां लोकांक कामां धाडून सरकार पोसपा सोदता काय कितें गामेशी घरां मरपा कितें आसतना धाडटा काय कितें त्रास सगळ्यांक जाता कठीण परिस्थिती सगळ्यांचेर आयल्या पूण आमचे सगळे त्रास सरकारान सोडोवचे अशें म्हणून अपेक्षा करप अशी चूक इतलेच खातीर की सरकारा कडेन सारको अनलिमिटेड पयसो नासता सामके लाखांनी कोट्यांनी पयशे तिजोरेंत भरिल्ले नासतात न्ही जे येतात ते सरकार देशपेज करता तातूंत भितर बाकीचो देशपेज आसता खर्च आसता म्हणटकर आपल्याच्यान जाता ते सरकार लोकां खातीर बारीक बारीक करता 30,000 जर इन्स्टॉलमेंट आसलो 12,000 कित्याक असो म्हणून प्रश्न काडप बरोबर न्ही कारण जाता तितले सरकारान पोट भरपा खातीर दिल्या तात्पुरते आनी बाकीचे रिजर्व बँक हे तें करून मातशे बाबा पयशे परतून दिवपाचे पळय इन्स्टॉलमेंट आसा न्ही ते फुडें धुकलपा मेळटा काय ना पळोवपाचें